भाई वोटिंग करून येल्यात कितें सांगूंक सोदतात? सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज आमच्या पेडणेचे जनतेक सगळ्यांक आव्हान करता की सगळ्यांनी भायर सरपाची खूब गरज आसा। कित्याक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज वोटिंग डे आनी आयज हांगासर आमच्या धारगळेन आमी ऑलरेडी आमच्या फॅमिलीक घेवन आयज आमी वोटिंग केल्लें आसा। आनी तुमकां खबर आसा कित्याक जो आयज लिडर आमची 10 वर्सां काम करता तो आमकां सगळ्या परत तो लिडर जावं, ताका लागून जनतेन सगळ्यान भायर सरून जे आमच्या BJP सरकाराक परत वोटिंग करून परत ताका निवडून हाडपाची खूब गरज आसा। जेन्ना तुमी वोट मारतले हे डायरेक्ट वोट वयतले BJP सरकाराक आनी ते बी नरेंद्र मोदी हो आमचो लिडर आयज आमच्या देशाक मेळ्ळो आसा। तशेंच हांव सगळ्या आमच्या पेडणेकारांक सांगूंक सोदता, जे पेडणेकार आमचे यूथ आहा, तशेंच आमच्या महिला, तशेंच आमचे सगळ्यांक आमच्या जे पळय आयज पेडणेकार जे आयज तुमी भायर सरले जाल्यार हे वोटींग बरें लिडींग जातलें। जे आयज आमी पेडणेसून बरें बरी लीड दिवपाची आमी ट्राय केल्ली आसा आनी जे पळय आयज इतल्यो आमी घरांनी वचून लोकांची जी पळय कितें समस्या आसा ती जाणून घेतलेली आसा, जी तुमची कामां उरलेली आसा ती कामां सगळीं हांव करून दितलो। हेजे फुडें इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता की BJP सरकाराक परत निवडून हाडपाची गरज आसा आनी तोय बी आमच्या नरेंद्र मोदी सरकाराक। तशेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता जे पळय तुमी विचार करिनाकात कितें जे आमचे MG बसून आहा ते आमच्या BJP सरकारानूच आसा। ताका लागून हांव सगळे MGचे जे सगळे स्ट्रॉंग कार्यकर्ते तसोच तेंचो लिडर जो शेड्या भाशेन आमचो रंग बदलता, ताका लागून तेंचे कालूच हांवें आयकलां कितें रातचे बसून काँग्रेसीक वोट मार म्हणून सांगतात। ताका लागून हांव तुमकां सांगता जे पळय आमचे MGचे सगळे लिडर बाकीचे आहात सगळे लोक तांकां हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमची कामां सगळीं करून आमचे BJP सरकार दितलो। कित्याक तुमचे जे लिडर आहात ते सगळे आमचो ढवळीकर हो लिडर आसा आमच्या BJP सरकाराक, तसोच आमचो जीत हो आमचो BJP सरकारा वांगडा जे पळय आमचो पेडण्यान लिडर आसलो तो शेड्या भाशेन हें करता तुमकां सांगलेलें आहा ऑलरेडी। पूण तांकां तुमी बळी पडचे न्हू, जे पळय फकत हे आपले स्वार्थाक लागून हांगासर येयल्ले आसात आनी ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे BJP आमच्या सगळ्यांनी लीड करून बरी हांगासून आमी पेडणेसून दिवया। हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आहा कितें 19,000 आमच्या पेडणेसून हांव दितलो म्हणून। ही म्हाका जनतेन सगळ्यांनी असोच सपोर्ट दिवचो। ज्या टायमार तुमकां हांवें हें केल्लें तुमच्या दारांनी येवन हांवें म्हाका लागून वोटींग मागलेलें तेन्ना तुमी बऱ्यान भरघोस मतांनी म्हाका हांगा पेडण्यान निवडून दिल्लो। तसोच म्हाका दिसता हांगासून आमी तीच लीड हांगा तेज्याहून बऱ्यान बरी लीड आमी आयज प्रॉमीस केल्ले आसा आमच्या पेडणेसून आमी दितली बऱ्यान बरें। लास्ट टायम 17,000 दिल्ले हांवें सांगलां 2,000 वाडोवन सांगलेले आहा। ताका लागून तुमी सगळ्यांनी असोच सपोर्ट दिवचो। MGचे बाकीचे सगळे लिडर तशेंच BJPचे तुमी हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमी जेन्ना तर आतां तुमचे वोट वेस्ट करशात जाल्यार फुडें कामां आमकां जावपाक खूब मुश्कील जातली। ताका लागून तुमकां सांगूंक सोदता जे पळय आयज काँग्रेसचे तुमचे कान भरतात नाका जाल्ले सांगून कितें तेंचे तुमी बळी पडचे न्हू। जेन्ना तुमी काँग्रेसीक वोट करतले जाल्यार वयर सरकार आमचो BJPचोच आसतलो, काँग्रेस ह्यासर कांयच चलचें ना। ताका लागून जे पळय आयज कितें जाता ते आमच्या BJP सरकारूच ते करूंक शकतले।